मिसाच्या बुलेटिनाक सुरवात दिवंक आमी गायन गावुया A36 पेज 20. बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेची चूक दाटाय. हो मोग ओळखून दिन वाचताकून आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावात विश्वास मोगून चालता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावात विश्वास मोगून चालता. सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावात विश्वास मोगून चालता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावात विश्वास मोगून चालता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, आमचे चांदोरची फिरगोजेंत कावुरी हें कोपेल सांत आंतोनीक भेटयलां. आज 13 तारीख जुनाची म्हणटूच कुशालकायेन सांत आंतोनीची परब आमी आज समरुमता. देवान दिल्ले गूण अदीक करून जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक आपले जिबेंतल्यान आनी साद्या जिवितांतल्यान जेजूक ताणें पुरगोट केलो. देवाचें उतर आमचे जिणेंतल्यान आमी पुरगोट करूंक बागयो तांतुनीचे मुजतींत आमी जिवे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आनी आमी सांत मागुया कोवीड ही पिडा बेगीन खबर जावंक, पिडीस आसा त्या भाव भयणांक बेगीन भलायकी फावो जावंक. ही पिडीक लागून उचाबळाय भिरांत आकांत येयल्लो आसा. आमचे सरकारी वडील आनी हेर जबाबदारेचे मनीस गरज तितले फावो तितले वेगी उपाय घेवंक सगळें बरेंपण आमकां मेळचे खातीर आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
बागेंत आंतोनी पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी देवान आमकां सगळीं देणी बेसांवां राखल्या सांबाळल्यात. सगळ्या देण्यां पासत आमी देवाक दिनवासुया, देवाची महिमा, देवाची तुस्त गावुया. महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सोडपोतविदा देवा, देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणतो. महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाची शेली, तू संसाराची पाप काटाय, आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, सासणाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या बागेंत तांतोनीक खऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसतल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली, उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक थाळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांटेतली आनी तिका फळां जातलीं आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणीं वस्ती करतलीं आनी सगळीं सवणीं तिच्या खांद्याच्या सावटाक विसव घेतलीं. लांब रुखांक मोटवे करता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी करता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाणां जावतलीं. हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी उलयलां तशेंच हांव करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार.
आमचो जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा आनी एकदां म्हणया आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो किन्नोऱ्यो वाजोवन ताच्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो भोव वर्त्या देवा सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस माडा वरी वसतलो लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माततले जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले टकटकीत रोशरोशीत ते तोगतले सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले कसलीच खोड ताका ना तो एकलोच म्हजें कडप जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा दुसरें वाचप भाग्यवान पावलून खोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चुटी वेले वाचप बाबा भयणीनो आमी कुडींत आसोसर सुम्या सरशिल्ले पयस आसा म्हूण आमी जाणा तरी आमकां विस्वास आसा कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान चलता ओय आमी विस्वासान भरल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सुम्या सरशी जिवूंक आमची खोशी आमी कुडींत जिवन वो कुडी भायर जिवू ताका मानता तसलें जावंक आमी सोदता कोण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबो रावचें पडटलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. O tramo de utorcive te patucia pustokatle. Calza, sagoicele, noviaci vante pocele, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबीं आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजून आपल्याशी सांग म्हळें एक मनीस आपल्या शेतांत बी भोंपता रात आनी दीस तो न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं बी किरलोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो जमीन आपणा उस्तंगी फळ दिता पयलीं पालो मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशीभर गुळगुळीत गोठो आनी पेक जातूच लवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडीच तो खंय ते लायता हे परी देवाचें राज त्या भायर ताणें म्हळें देवाचें राज कित्याक सर करुया वो कसली बोपार घालून तें चित्रावया तें सांसवाच्या कोण्या परी तो जमनीर भोंवता तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस पुरलो पूण भोंवल्या उपरांत वाडटा
पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतरोळा वेल्या सुकण्याक ताचे सावळे तळा आसरो घेवंक जाता, तांच्यान आयकून घेवंक जाता. तसल्या साबार वेपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वेपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलोव नासलो, पूण खुशी नासतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेजू वंप्याची खबर सांगता आनी वंपी जितलें काम करता तितलो बरो फळ मेळटा. देवाचें उतर आमचे मदें येवन आमी तें घेतलां आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी बावरूंक जाय. नाजाल्यार कांयच ना तातूंत. बी आमी जें रोयता शेतांत तें तर बरें जमनीर पडलें बरें फळ दितलेंच. तेच भाशेन आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत देवाचें उतर पडलां जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आनी बरीं फळां दिवंक गरजेचें. भाग्यवंत आंतोन, ताची मी परब करता, तो म्हणटालो आनी हें सामसोत, actions speak louder than words. कोरण्यो उतरां परस अदीक व्हडल्यान उलयतात. कशें काय? ह्या पासत भाग्यवंत आंतोन म्हणटालो, उतरांक शिकोवं दी पूण तुज्या कोरण्यांक उलोवं दी. परतेंच कितें आमकां दिसता, पूण हें खरें. समजुया, हांव वाटेर वेताना कोण एकलो भिकारी म्हाका मेळटा, कडकडटा, श्यां कांय ना आनी हांव ताका म्हणटा, बाबा बरो कर राव, सावद्या हाम बरी, आनी हांव मुगे गेलो. कितें केलें? उतरांचो बोडबोड केलो. पूण हांव ताका त्या वेळार म्हजे थंय आसा जाल्यार 100 रुपया काण दिता जाल्यार म्हजे कोरणे वरवीं तो देवाक परकोणटलो, तुका देव बरें करूं म्हणटलो. भाग्यवंत आंतोन म्हणटालो, वी आर फूल ऑफ वर्ड्स बट एम्प्टी ऑफ एक्शन्स. आमी चड उलयता, कोत्ता भोव थोडें. ह्या शुभ वर्तमानांत हो मनीस आपल्या शेतान गेलो आनी शेता भोंवतणी उबो रावलो आनी परतून आयलो जाल्यार ताका पीक मेळटली आनी काम करूंक जाय, रोवपाक जाय. हेच भाशेन आमी देवाचें उतर जें मानून घेता तें आमी वेव्हारांत घालूंक जाय, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय. ह्या पासत भाग्यवंत आंतोन म्हणटालो, एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. उतरां परस कोरण्यो अदीक व्हडल्यान उलयतात. ओय भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितांत वा आपलें जिवीत अशेंच तो जियेलो, कोरण्यो करून. आनी कितल्यो कोरण्यो ताचे जिवितांत जाल्यो. कित्याक पयले स्वातूत देवाचें उतर आपल्या जिवितांत घेतालो आनी तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक बावरतालो. ताची जिविताची एक कथा आमी पळयल्यार तो दिसाक कितलोच वेळ जेजू मुखार सारतालो
आनी हेच पासत जेजूक दुसऱ्यान दिवंक तो वावुरलो आनी ताच्या तेंपार खरीत भाशेन एक मिलाग्र एक अजाप जें ताणें केलें आनी आमी जाणव तें आचेच विशीं तुलूज म्हळ्यार फ्रांसाच्या शारांत थंयसर एक शिकोण चलताली आड आमचे कॅथलीक शिकोणेचेर ते म्हणटाले साक्रामेंत ना जेजू आसा कोमयावांत ना आनी कितें हे पासत भाग्योंत आंतोन एके कडेन गेल्ले शिकोण दिवंक गेल्ले कडेन कोणाकलो मनीस आयलो खंय आनी बिचार ताचे थंय उजत करूंक लागलो तुमी हे साक्रामेंतान जेजू आसा म्हणटा म्हाका दिसना जेजू कसो आसतलो येदेशे पार्टिकुलान येदेशे उड्याच्या कुडक्यान आनी ताणेंच खंय आंतोनीक एक पयस मारले कसले खरेंच तूं जेजू आसा ती म्हाका दाखय हांव म्हज्या गाडवाक 3 दीस जेवण नासतना दवरतां आनी 3 दीस जाले उपरांत ताका हांगा हाडटा बरें जेवण घालता तूं तुजे वाटेन सांतिस्म साक्रामेंत आहा म्हणटा तो हाड मागीर चोवया गाडूंक कोणाक नमस्कार करता आंतोनीन मानून घेतले आनी 3 दिसा उपरांत ताणें गाडवा काडलें बरें बरें तोंडशें जेवण सगलें ताका दवरलें आनी दुसऱ्या फावटी आंतोन भोव पवित्र साक्रामेंत घेवन आयलो आनी गाडवान कितें केलें सांतिस्माक खंय जो आंतोनीच्या हातांत आसलो ताका नमस्कार केलो जेवणाक हातूच लावना म्हणल्या भशेन हे भशेन आंतोनी थंय जायचे मिलाग्री घडटात कित्याक देवाच्या उतराचेर तो खोर फातयतालो आनी जेजू ताचेशी आसलो तर आमी जेजूचें उतर आयकून तें उतरा प्रमाणें चलूंक वावरुया जेजून आमकां कितलेच ओपारींनी जावं कोरण्यांनी जावन दाखयलां कशे भाशेन जे आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता तेन्ना देव आमच्या बरोबर आसा तर भाग्यवान आंतोनी म्हणटा वी आर फूल ऑफ वर्ड्स बट एम्प्टी ऑफ एक्शन्स आमी उतरांचेंच आमच्या जालां कोरण्यांनी आमी कांय दाखयना भाव भयणींनो बरें करूंक बरें शिंपडावंक बऱ्या कोरण्या वरवीं जेजूची ओळख दुसऱ्यान दिवंक आमी वावरुया भाग्यवंत आंतोन आमकां वाट दाखयता भाग्यवंत आंतोनीन अशेंच केलें आनी भाग्यवंत आंतोन हे पासत आज आमी ताका पळयता ताच्या हातांत जेजू घेवन आसा सांगतात कोणाकल्या भुरग्यान खंय ताका पळयलो हेळयेच्या भुरकांतल्यान की जे ताच्या कुडान जेजू येवन ताचे थंय खेळटालो आनी हेच जेजून ताका हें देणें दिलें इतल्या जाणांक आपलें उतर पुरगोटूंक आनी ह्या उतरा वरवीं खऱ्या भावार्थाक तांणी वेंग मारूंक आनी तो धर्म आल्बिजेन्सस म्हणटात तांचो धर्म वो शिकोण पयस करूंक आनी खऱ्या धर्माक वेंग मारूंक भाग्यवंत आंतोन आमकां वाट दाखयता ही वाट आमी मानून घेवन ती वाट चलुया आनी जेजूय आमचे थंय दर एके घडयेक आमच्या जिविताचे आमचें सगळें आसतलो उबे रावया आमी आमचो भावार्थ सांगाता नेटान पुरगोटुया
स्वत मानता देवाक सर्व पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो अवकार मरयेत हांव जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार चोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमची गरजो भावार्थान सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबांक पाद्रींक मोटवाशांक जेजून दिल्लें कार्य आपले जिणेंतल्यान देवाचो मोग आनी पेल्याची सेवा सगल्यांक परगटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सगल्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदी करून आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या आपणाक दिल्ली झुट्टी पोरजेची सेवा करूंक आपणाक फाटीं धरून पोरजेची उदरगत आनी बरेपण आनी ओदी करून ज्यो आडकोळी गरीबसाण अस्कोताय जे वायट आसा सगळें पयस करूंक गरज तितलेय उपाय तांणी घेवंक तांकां धीर आनी गोठाय देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आख्ख्या संवसाराक कोवीड ही पिडा येवन सगळें दूख आनी भिरांत आमचे मदें येयल्या. आमचो भावार्थ जेजू व्हडलो वैज आमचो ताचेर घोट दवरून ताच्या हातांत आमचें सगळें जिवीत घालून आनी गरज तितले आमकां दिल्ले उपाय आमी घेवन ही पिडा पयस करूंक आमी सगळीं सांगाता वावरूंक आमकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. संवसाराचेर झुजाची कुपां उपरासतात शी दिसता. गर्व आपलेपण दुसऱ्याक सकल उडोवंक आनी दुस्मानकाय आनी राग हे सगळे देसांनी पयस करून शांतीची कुपां उत्पन्न करूंक आनी भाशेन मनशाक मनीस कसो जिवंक सगळे होक सगल्यांनी फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भाग्यवंतांतून आमची आवडीचो भाग्यवंत आधुनीक काळाचो आपुरबायेचो भाग्यवंत सगल्या गरजांक तो पावता पूण ताचे सारकेलें जिवीत देवाचेर घोट भावार्थ धरून आपले जिणेंतल्यान जेजूक अणभवून दुसऱ्यांक परगट करूंक आनी पेल्याची सेवा चाकरी करूंक आपलें जिवीत ताणें खर्चिल्लें. ताचे भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाचे आनी पेल्याचे सेवे खातीर खर्चूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमची खास मागणी गुप्ती ह्या वेळार देवाक उबारुया. बोदोळ बापा,
आमी तुका उबारतांव आख्खे मनशाकूळ ही पिडा आनी सगळी अस्कोताय सगल्याक गरज तितलो पावस दिवन शेतकामत्यांनी आपलो वावर शेताचो बरे भाशेन करूंक तांकां आदार फावो जावंक आनी भाशेन मनशाची उदारपसण जावचे खातीर तूं आदार दी आनी आमचें जिवीत ही पिडीच्या वेळार पर्यंत आकांताच्या वेळार पर्यंत गोट बाबाडताचें आनी पेल्याच्या उस्क्यान भरलेलें जी गरजेक आकांताक सांपडटात ही पिडीक लागून एकसुरी आसात दुखी आसात तांकां उदार काळजान आमी पावूंक आनी सगळो आदार आमी तांकां दिवंक आमकां तुजी कृपेन भर क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बेटूनीचें गायन C30 पेज 41. Rupe banggar makinai, ako sosatu sosaiba, amchi kalsa tu kasai, koshen popunti tatuka, amchi kalsa uparta, tuja moga paundeta, amchi kalsa uparta, tuja moga paundeta, amchi kalsa uparta, tuja moga paundeta, amchi kalsa uparta, tuja moga paundeta. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्व पदवेदार आनी भोव वाडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या आंतुनीच्या उगडासाक वो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची चडवण जोडूंक आमकां फोवो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन बाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय
utsorgi tuka sui sui, sorves poraci navieta taka sui sui. Utsorgi tuka sui sui, utsorgi tuka sui sui. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो घुट परगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù noviane dolo. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù noviane dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्कांच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरामच्या विस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दौलतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. बाबा भयणांनो, आमच्यो सांडलेल्यो वस्तू बागयो थांतोन आमकां मेळोवन दिता. ह्या आधुनीक काळार आमी क्रिस्ती भावार्थी संवसारी वस्तू आशा वंदावण्यांतल्यान आमकां देव सांडला जायत. उगडेक आमीच घुसपल्ल्यान जिविताक. देवाक आमी सोदूंक, देवाक अणभवूंक आनी आमचें जिवीत जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे ताका विस्वास रावन
आमी सदांच स्वर्ग जोडचे खातीर बरें उतर चिंतप करनी हे भाशेन जिवन आमी बेभाग्यो तातुनीक मानता तसलें जिवीत आनी आमकां सगल्यांक देवाक जाय तसली आमची चाल जावचे खातीर जेजूच्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पार काटोले आमची काकलूत कोण. देवाचे शेले संसाराचे पार काटोले आमची काकलूत कोण. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा यो म्हज्या काळजांत हांव तुका तानेतां बुकेतां हांव तुका आशेतां. वयस जावन म्हाका पिकोवणी दी. काकूत ताकून म्हाका बोगसणे फोगो कर. सगली भिरांत पयस करूंक तुजी घोटाय तुजो सांगात म्हाका दी. जेजू यो म्हज्या काळजांत आनी कोर म्हाका दादोशी. ह्या वेळार आमी गायन करुया D45. D45 पेज 73. ची मोडणी ख्रिस्ती लोकाची सगळ्या बोलतो धर्माची कोणी. मुंड्याची मोडणी ख्रिस्ती लोकाची सगळ्या बोलतो धर्माची कोणी. कालची वाटणी ख्रिस्ती लोकाची सोदा कालवावती जिविताची चूर. कालची वाटणी ख्रिस्ती लोकाची सोदा कालवावती जिविताची चूर.
कुशल मोनाचे मोगल काळजाचे फेस्ताचे जेवण मुंड्याची मोडणी कुशल मोनाचे मोगल काळजाचे फेस्ताचे जेवण काळजीची वाटणी काळजा मोनाचे कोरेंदा दुस्पोन वाळूचे पिवून काळजीची वाटणी काळजा मोनाचे कोरेंदा दुस्पोन वाळूचे पिवून प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, बागेंत आतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सेवेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोसाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. भाव भयणांनो, फादर जेराल्ड, फादर मारियो आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक बागेंत आंतोनीची कुशाल बरीत परब आवडयता. बागेंत आंतून आमची आवडीचो जाल्यार ताचें जिवीत आमचे आवडीचें करून ताचेच भाशेन आमी जेजूक मानता तसलीं मनशां जावया. आमच्या जिविता वरवीं देव उत्सर्या विजमितां करूंक शकतलो. आमचे दिनवास कावरी सांतांतून कपेलाचे समितीच्या वांगड्यांक जाणी ही परबेची सगळी तयारी सफाई आनी हेर सगळे बंदोबस्त बरे भाशेन केल्या. गॉड ब्लेस यू. आमचे दिनवास सिप्रियान आनी सांगात्यांक आमचे रिकॉर्डिंग करता तांकां आनीक आमची परबी आमी फाटयता हे परबी सुमयार तेन्ना बागेंत तांतोनी भाशेन आमचें जिवीत गोरजिवतांक पावता तसलें करूंक तोच आमकां अदीक अदीक स्फूर्ती जावं. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. विनती कर बागेंत हातून आमचे पासून क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. बागेंत हातून पदवीदार व्हरतो ता बोळ तुज्या कोन्याचे ह्या आमच्या कांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागता. तो आमकां मेळो सो कर. तुका उलो मारतल्यांक पावूंक सदांच तूं तयार. तुजे मजतीन आमकां निर्मळकाय, थोंडाय, ल्हानविकाय आनी वडिलांक खालतेपण मेळून घे.
या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Amen. भाग्यो तांतुनीचे मोजतींत तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर पिडेस्तांचेर दुखी ओस्कोत आसा जिवितांत घुस्पल्या तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन सांत आंतोनीच्या मानाक आमी गावया. Saint Anthony Beaubrave, firgiace culeggia, tugia grontar gelda, balog Jesu rasa. Ciao grotar gelda, balog Jesu rasa, balog gelda munu, Satan galitibi. Sumron praton kuri, Bogda Sant Antoni. Sumron praton kuri, Bogda Sant Antoni.